नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या येवकार हांव गौरीश पुरबामोणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारूया हेडलायन्साचेर. बिट्स पिलानी कॅम्पसांत आनीक एका विद्यार्थ्याक दुबावीत पद्दतीन आयले मरण. हॉस्टेलाच्या रुमांत सापडली कूड. वर्सा भितर 5 विद्यार्थ्यांक दुबावीत पद्दतीन आयले मरण. जीएसटीचे आतां आसतले 2 स्लॅब 5% आनी 18%, 12 आनी 28% जीएसटी स्लॅब सरकारान उडयलो काडून. वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनांनी 21,413 गुन्यांवांची नोंद. सगळ्यांत चड झगडी आनी मारामारीचे गुन्यांव नोंद. उच्च न्यायालयाची आल्तिनो वयली पोरणी इमारत सील केल्ल्यान न्यायालयान सरकाराचेर केली टिका. न्यायालयाचो ताबो घेवपाचो सरकाराक कसलो अधिकार, विचारला प्रश्न. हवामानात जाल्ल्या बदलाक लागून दर्या खवळ्ळा. 14 सप्टेंबर मेरेन नुस्तेकारांक दर्यांत वचपाक बंदी, सांगता बोट धनी संघटनेचो अध्यक्ष हर्षद धोंड. गोंयांत पावसाचो सांवार चालू. 4 आनी 5 सप्टेंबराक येल्लो अलर्ट. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत मोठ्या प्रमाणात झडटलो पावस. हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां खबरो विस्तारांत. सांकवाळ जुवारीनगर वाठारांतल्या बिट्स पिलानीत शिक्षण घेवपी ऋषी नायर हो हॉस्टेलाच्या रुमांत मेल्ल्या अवस्थेत सांपडलो. राती न्हिदिल्ले कडेन ताका मरण आयिल्ल्याचें पुलिसांनी सांगलें. ह्या प्रकरणाचो वेर्णा पुलिशेन पंचनामो केलो. वर्सा भितर बिट्स पिलानी कॅम्पसांत आतां मेरेन 5 जाणांक मरण आयल्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ऋषी नायर हो मूळ बंगळुरूचो. फाटल्या म्हयन्यांत तांणी बिट्स पिलानी कॅम्पसांत शिक्षणा खातीर प्रवेश घेतिल्लो. फाटल्या कांय दिसां सावन तो डिप्रेशनान आशिल्लो. मात बेरेस्तारा सकाळी ताची कूड न्हिदिल्ल्या अवस्थेत हॉस्टेलच्या रुमांत सांपडली. ह्या प्रकरणाचो वेर्णा पुलिशेन पंचनामो केलो. डिसेंबर 2024 सावन ते आतां मेरेन 5 जाणांक बिट्स पिलानी कॅम्पसांत दुबावीत पद्दतीन मरण आयलां. डिसेंबर 2024 ओम प्रियान सिंग, मार्च 2025 अथर्व देसाय, मे 2025 कृष्णा कसेरा, ऑगस्ट 2025 कुशाग्र जैन आनी आतां ऋषी नायर ह्या 5 जाणांक वर्सभरा भितर बिट्स पिलानी कॅम्पसांत दुर्दैवी मरण आयलें. मजगतीं बिट्स पिलानी कॅम्पसांत मरण येवप्यांचो आंकडो वाडपाक लागिल्ल्यान सरकारान ह्या प्रकारान गांभीर्यान लक्ष घालपाची मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान ट्विटा वरवीं केल्या. तशेंच विद्यार्थ्यांक मरण येवपाक बिट्स पिलानीचे वेवस्थापनय तितलेच जबाबदार आसा. ह्या प्रकरणांचो एसआयटी वरवीं चवकशी करपाची मागणी थळावो काँग्रेसीचो फुडारी ऑलेन्सियो सिमोयसान केल्या. आयज आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक शॉकिंग इन्सिडेंट जाल्लो आसा. आयज 5वी डेथ जालेले आसा बिट्स पिलानी कॅम्पसान. आनी हो जो भुरगो आसा तो फकत 20 वर्साचो भुरगो आसा. आतां हो जो डेथ जाला, दिस इज द 5th डेथ इन अ इयर. आनी जस्ट लेस देन अ मंथ आमी डिमांड केल्लो की एसआयटी प्रोब जावचो म्हणून. सीएमाकूय लेटर बरयल्लें, डीजीपीकूय बरयल्लें, वेर्ना पुलिसाकूय बरयलें, तशेंच कलेक्टराकूय बरयल्लें की आमकां एसआयटी प्रोब जाय म्हणून. आनी कांय कारणा खातीर आजून पासून जे कन्सर्न डिपार्टमेंट स्पेशली होम मिनिस्ट्रीन हेजेर लक्ष घेवना. आतां हे फर्स्ट टाइम जालेले आसा कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे 5 डेथ लेस देन 1 इयर. कोर्ताली म्हाका दिसता ह्या सिन्स इंडिपेंडन्स इतले वायट घडोवंक ना ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, पूण ह्या पाटी वायट घडलेले आसा. आमी पळयलेले आसा की जे शूटआउट जालो पुलिसाचेर, तेजे उपरांत आमी पळयलेले आसा मल्टी क्रोर गॅम्बलिंग स्कॅम पळयलो. तेजे उपरांत आमी पळयलें की चेन स्नॅचिंग इन्सिडेंट, मल्टिपल चेन स्नॅचिंग इन्सिडेंट जाले. तेजे उपरांत आमी पळयलेले आसा की बायक्यो चोरी जाल्यो. हेजेर कोणाकूच धरूंक ना. आनी आयज हे आमी पळयलें की 5 डेथ विथीन लेस देन 1 इयर. आतां आमी सरकाराक डिमांड करता की ताबडतोब हेजेर कारवाय जावचो आनी मॅनेजमेंट ऑफ बीट पिलानी कॅम्पसाक ताबडतोब अरेस्ट करचो. कित्याक म्हाका दिसता खंय ना खंय हे मॅनेजमेंट जबाबदार आसा की ह्या भुरग्याचे देताक लागून.
आणि आम्ही सरकाराक SIT प्रोब मागता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आता 4 बदला 5% आणि 18% असे GSTचे दोनूच स्लॅब आसतले. GST कावन्सिलाच्या बसकेत हो निर्णय जाला. ह्या निर्णयाक लागून शॅम्पू, AC, कार ह्यो वस्तू सवाय जातल्यो जाल्यार 33 जीवन रक्षक वखदां, दुर्मिळ दुयेंसां वयली वखदां, गंभीर दुयेंसां वयली वखदां कर मुक्त जातली. आता 4 बदला 5% आणि 18% असे GSTचे दोन स्लॅब आसतले. हे खातीर आता साबण, शॅम्पू, AC, कार ह्या सारकिल्ल्यो वस्तू सवाय जातल्यो. GST परिषदेच्या 56व्या बसकेत हो निर्णय जालो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हिणे ही माहिती दिली. दूध, रोटी, पिझ्झा, ब्रेड ह्या सारकिल्ले अन्न पदार्थ GST मुक्त आसतल्यो. भलायकी विमो, जीवन वाचोवपी वखदां सवाय जातली. लक्झरी वस्तू आणि तंबाखू उत्पादनाचेर 40% GST लायतले. 3.5 परस चड क्षमतेच्यो मोटरसायकली आणि कारी ह्या स्लॅबा भितर येतल्यो. नवरात्रीच्या पहिल्या दिसा सावन म्हळ्यार 22 सप्टेंबरा सावन GSTचे नवे दर लागू जातले, अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हिने दिली. The Honorable Prime Minister actually set the tone for the next generation reforms on the 15th of August when he spoke from the Red Fort. So, and he desired that we give the benefit to the people at the earliest. He mentioned Deepavali, but I'll go through the decisions in detail a bit, but this reform is not just on rationalizing rates. It's also on structural reforms. It's also on ease of living, so that businesses can do their business of working together with the GST with a great ease. So we have corrected inverted duty structure problems. We've resolved classification related issues. And we've ensured that there will be stability and predictability about the GST. Rate rationalization, of course. We've reduced the slabs. There shall be only 2 slabs. And we are addressing also the issues of compensation cess. Ease of living, simplifying registration, return filing, and refunds. I'm not getting into greater details. You'll get to know about it. But then these reforms have been carried out with a focus on the common man. Every tax levied on common man's daily use items have gone through a rigorous looking into, and in most cases the rates have come down drastically. Labor intensive industries have been given a good support. Farmers and agriculture as a whole will also benefit by the decisions we have taken today. Health related also will benefit. So the key drivers of economy have been given a prominence. And much before I get into the details, I want to thank every member of the GST Council, every finance minister who attended the GST Council today. There was no absence. Everyone was present. We've had a day-long intense discussion, but I'm grateful to each one of them. At the end of the day, they said, we're all together for the sake of the common man. एक भी रिजर्वेशन के साथ नहीं समर्थन किए, मगर पूर्ण मन से भरपूर सपोर्ट दिए हर राज्य के वित्त मंत्री. इसीलिए मैं GST काउंसिल को आभार कहना चाह रही हूँ कि लंबा चौड़ा डिस्कशन चला आज, मगर आखिर हर मेंबर इसके लिए समर्थन दिए. इसीलिए मैं धन्यवाद कहना चाह रही. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लायसियम ह्या नामान फामाद आशिल्ली आल्तीन पणजेंतली पोन्नी उच्च न्यायालयाची इमारत सील केल्ल्यान मुंबय उच्च न्यायालयान गोंय सरकाराचेर टिका केल्या. उच्च न्यायालयांत प्रवेश करून न्यायालयाचो ताबो घेवपाचो तुमकां खंयचो अधिकार आशिल्लोचो प्रश्न मुंबय उच्च न्यायालयान सरकाराक केला. उच्च न्यायालयांत प्रवेश करप वा कुलूप घालपाचो अधिकार सरकाराक नाशिल्ल्याचे मुंबय उच्च न्यायालयाचे म्हणणे आशिल्ल्याचे सुत्रां कडल्यान कळटा. हवामान बदलाक लागून दर्यो खवदळिल्ल्यान 14 सप्टेंबर मेरेन नुस्तेकारांक दर्यांत वचपाक बंदी आसा. नुस्तेमारी बंद जाल्ल्यान चड नुस्तें मेळना.
75 ते 80% कामगार आयल्यात, मात अजून धंदो सुरू जावंक नाशिल्ल्याचे बोट धनी हर्षद धोंड सांगता. नुस्तेमारी वेवसाय हवामानाचेर आदारून आशिल्ल्यान वातावरण सारकें आसप गरजेचें आसा अशें हर्षद धोंड हांचें म्हणणें. हवामान बदलाक लागून सध्या जायते बोटकार नुस्तेमारी करपाक वचनात. हाका लागून लोकांक जायते प्रमाणात नुस्तें मेळना. दर्यो खवदळिल्ल्यान 14 सप्टेंबर मेरेन नुस्तेकारांक दर्यांत वचपाक बंदी आसा. देखून नुस्तेमारी बंद जाल्ल्यान जायते प्रमाणात नुस्तें मेळना. 75 ते 80% कामगार गोंयांत आयल्यात, मात अजून नुस्तेमारी धंदो सुरू जावंक नाशिल्ल्याचे बोट धनी हर्षद धोंड सांगता. नुस्तेमारी वेवसाया खातीर हवामान सारकें आसप गरजेचें आशिल्ल्याचे बोट धनी हर्षद धोंड सांगता. आयकात. व्हडल्यो बोटी आसा न्ही त्यो वता, धाकट्यो बोटी वचना, कित्याक जाळी मारूंक जायना. दर्या रफान 14 तारीख पर्यंत सिग्नल दिला की रफ आसतलो म्हणून, ऑरेंज अलर्ट आशिल्ले. आतां रफ आहा दर्या, थोड्यो बोटी आहा भायर. पूण सर नुस्तें बीन कशें कितें मेळटा? रफ आहा मेळना नुस्तें. आतां नुस्तें नाच पळय, आमी बोटी 10 दीस जाले भायर वचून, नुस्तें कांय ना. लेबर अरावंड 75-80% आयल्या. आतां कितें पावस हे बॅड वेदर कंटिन्यू आसा. स्टार्टिंग फ्रॉम द सीझन कंटिन्यू आसा, ऑफ एंड ऑन. थोडे दीस जर गॅप पडलो जाल्यार कंटिन्युअसली आहा. सो धंदो अजून कांयच चालू जावंक ना. बिझनस आतां लेबर हाडून बोटकार सामके त्रासान पडलेले अशी परिस्थिती आहा. वेदर थंड जायत जाल्यार नुस्तें जातलेंच न्ही. वेदर थंड जावंक जाय, जाल्यार पुरो म्हणटा आमी. प्रॉब्लेम कितें आहा जाणा, आमच्या बिझनसान जर सप्लाय जर चड वाडली जाल्यार डिमांड लेस जाता आनी रेट कमी मेळटा, थंय आमकां लॉस जाता. सो कितें आसता, बॅलन्सिंग आसपाक जाय तें. जर एकदम सीझन म्हणल्यार एकदम वेदर थंड जालो, नुस्तें खूब जालें जाल्यारूय आमकां मागीर नुस्त्याचो रेट पडटा आनी आमचे इकॉनॉमी मागीर फेल जाता. डिझल आमकां खूब लागता आनी लेबरूय खूब लागता. सो तोय आमकां प्रॉब्लेम जाता. सो इट शूड बी बॅलन्सिंग. गेल्या वर्सा सीझन आतां 18 तारखेक आमचो बंद जालो ड्यू टू बॅड वेदर. आनी आतां अजुनूय आतां सप्टेंबर, आतां आज तारीख 4, अजुनूय सीझन आमचो सुरू जायना सारको. सो ऑलमोस्ट आतां 4 म्हयन्याचे 4.5-5 म्हयने, आतां 4 म्हयने गॅप पडलो आमकां. नेशनल पळोवन वयता आमी भायर. मागीर आपले फाटल्यार लागीं रावता. वातावरण बरें आसल्यार नुस्तें बी मेळटा बेगीन काय खूब वगत रावचें पडटा तुमकां बोटीन? ओके. एकदां समज जर आतां गेले जाल्यार कितले दीस रावचें पडटा? 15-20 दीस. मेळल्यार येवपाचें जाता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वर्षा आश्वेकर. नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्कात अभियांत्रिकी संस्थां मदीं NIT गोवा आणि IIT गोवा हांकां 101 ते 150च्या ब्रॅकेटात जागो मेळ्ळा. फार्मासी यादीत गोवा कॉलेज ऑफ फार्मासीन टॉप 100त जागो मेळ्ळा. सामान्य महाविद्यालयांच्या श्रेणीत धेंपे, चौगुले, PES आणि सेंट झेवियर्स 151 ते 200च्या श्रेणीत आसात, जाल्यार वेवस्थापनेत गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट 43व्या नंबराचेर आसा. आज, उद्या आणि परवा या दिवसासाठी आपण येलो अलर्ट इश्यू केलेला आहे. सध्या आपण बघत आहोत की पावसाचं प्रमाण कमी झालेलं आहे आणि जो मागच्या आठवड्यामध्ये आणि चतुर्थीमध्ये आपल्या इथं पाऊस होता आणि त्यानंतर पाऊस कमी झाला होता. जे काही वातावरणाचे जे सिनॉप्टिक सिच्युएशन्स आहेत त्यानुसार गोंयांत पावसाचो सांवार चालूच आसा. हवामान खात्यान 4 आणि 5 सप्टेंबराक येल्लो अलर्ट आशिल्ल्याचे जारी केला. देखून उत्तर आणि दक्षिण गोंयच्या कांय वाठारांनी व्हड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आज, उद्या आणि परवा या दिवसासाठी आपण येलो अलर्ट इश्यू केलेला आहे. सध्या आपण बघत आहोत की पावसाचं प्रमाण कमी झालेलं आहे आणि जो मागच्या आठवड्यामध्ये आणि चतुर्थीमध्ये आपल्या इथं पाऊस होता आणि त्यानंतर पाऊस कमी झाला होता. जे काही वातावरणाचे जे सिनॉप्टिक सिच्युएशन्स आहेत त्यानुसार पाऊस कमी होताना आपल्याला दिसतोय. त्यामुळं पुढचे 3 दिवस आपण फक्त तुरळक ठिकाणी हेवी रेनफॉल होईल असा आपण फोरकास्ट देतो आणि जनरली बाकी गोव्याच्या बाकी बहुतांश भागावरती लाईट टू मॉडरेट रेनफॉल होण्याची आपण फोरकास्ट दिलेला आहे. त्यानंतर ग्रॅज्युअली पाऊस कमी होताना आपल्याला दिसून येतो. जो मान्सूनचा पाऊस असतो तो आपण जूनपासूनचा आपण कन्सिडर करतो, 1 जूनपासूनचा. तर आतापर्यंत जर आपण बघितलं तर 2750 mm पाऊस आपला व्हायला पाहिजे होता, पण ॲक्च्युली रेकॉर्डेड पाऊस आहे तो 2920 मीन्स 2920 mm रेनफॉल मिळालेला आहे.
म्हणजे 5% एक्सेस रेनफॉल आपल्याला मिळालेला आहे. सप्टेंबर महिना जो असतो म्हणजे हा मान्सून परतीचा काळ असतो, याच्यामध्ये काही दिवस आपल्याला जास्त पाऊस मिळतो आणि बहुतांश भागामध्ये बहुतांश आपला जो महिना आहे त्यामध्ये लाईट टू मॉडरेट रेनफॉल आपल्याला मिळत असतो. जुलै आणि ऑगस्ट या महिन्यामध्ये आपल्याला जास्त रेनफॉल मिळतो. आणि सो त्यानुसार जर तो आपण पॅटर्न जर बघितला तर सध्या तरी पुढचे 7 दिवस आपल्याला एकंदर पावसाचं प्रमाण आहे लाईट टू मॉडरेट याच्यामध्ये, आणि पहिले 1, 2, 3 दिवस याच्यामध्ये तुरळक म्हणजे एकदम 1-2 ठिकाणी आयसोलेटेड प्लेसेसवरती आपल्याला हेवी रेनफॉल होण्याची रेनफॉल शक्यता आहे, म्हणजे 60 mm किंवा 70 mm अशा याच्यामध्ये पाऊस, आणि बहुतांश भागावरती लाईट टू मॉडरेट रेनफॉल होण्याची आपण फोरकास्ट दिली. नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्कात अभियांत्रिकी संस्थांमदी NIT गोवा आणि IIT गोवा हांकां 101 ते 150च्या ब्रॅकेटात जागो मेळ्ळा. फार्मसी यादीत गोवा कॉलेज ऑफ फार्मसीन टॉप 100त जागो मेळ्ळा. सामान्य महाविद्यालयांच्या श्रेणीत धेंपे, चौगुले PES आणि सेंट झेवियर्स 151 ते 200च्या श्रेणीत आसात, जाल्यार वेवस्थापनेत गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट 43व्या नंबराचेर आसा. नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क 2025चे लिस्ट जाहीर जाला. दर वर्सा प्रमाणे ह्या वर्साय सुद्दां त्यांचे लिस्ट जे आसा ते जाहीर जालेले आसा. जाल्यार तातूंत भितून वेगवेगळ्यो कॅटेगरीज आसता. इंजिनियरींग इन्स्टिट्यूट कॅटेगरी भितून NIT गोवा आणि IIT गोवा हांकां 101 ते 150 ह्या ब्रॅकेटा भितून तांच्यांनी आपले स्थान मेळयलेले आसा. दुसरे जे आसा ते म्हटल्यार फार्मासी लिस्टा भितून टॉप 100 भितून कॉलेज ऑफ फार्मासी हांच्यांनी आपले स्थान मेळयला. तेच प्रमाणे जनरल कॉलेज कॅटेगरी आसता, तातूंत धेंपे कॉलेज, चौगुले कॉलेज, PES कॉलेज आणि सेंट झेवियर हांच्यांनी सुद्दां 151 to 200 ह्या रेंजी भितून तांच्यांनी आपले स्थान मेळयला. आणि तेच प्रमाणे लास्ट म्हटल्यार इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट हांच्यांनी सुद्दां आपलो जो रँकिंग जो आसा तो 43rd ह्या रँका भितून तांच्यांनी आपले स्थान मेळयलेले आसा. अशी वेगवेगळी गोंयच्या जी इंजिनियरींग कॉलेज आसतली किंवा कॉलेज ऑफ फार्मासी आसतली किंवा तेच प्रमाणे वेगवेगळे कॅटेगरी जनरल कॅटेगरी भितरले सुद्दां कॉलेजीस आसतले, अशे वेगवेगळे कॅटेगरी खातीर तांच्यांनी आपली वेगवेगळी स्थानां ही मेळयलेली आसा. गोमंतक TV खातीर हांव वर्षा आश्वेकर. फाटल्या कांय दिसांसावन पडपी पावसाक लागून सिंधुदुर्ग ते कोल्हापुराक जोडपी तळेरे गगनबावडा राष्ट्रीय महामार्गाचेर पालसण कोसळिल्ल्यान सगळी माती रस्त्याचेर आयिल्ल्यान सकाळ सावन महामार्ग येरादारी खातीर बंद दवरलो. त्या खातीर येरादारी फोंडा घाट मार्गान वळयलो. केंद्र सरकारान GSTत सुदारणा केल्या. त्या प्रमाण आता 4 बदला 5% आणि 18% असे GSTचे दोनूच स्लॅब आसतले. देखून GSTत सुदारणा केल्ल्यान मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे अभिनंदन केले. GSTत सुदारणा ही सामान्य मनशां खातीर दिवाळीची भेट आशिल्ल्याचे संकल्प आमोणकराचे म्हणणे. जी GSTची मिटींग जाली न्यू दिल्ली आणि त्या मिटींगेक जे डिसिजन जाले, जे हिस्टोरीक डिसिजन जाले, आणि आयज म्हाका दिसता आख्ख्या देशाच्या लोकांचेर जे बारीक समाजाचे लोक आसा, गरीब लोक आसा, हांकां एक व्हडले हे प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजीन एक गिफ्ट दिलेले आसा. तशेंच आमचे फायनान्स मिनिस्टर श्री निर्मलाजी हेंच्यांनी आनी ते मिटिंगेक आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गोंयचो डॉक्टर प्रमोद सावंत सुद्दां उपस्थित आसलो. हेंच्या सगळ्यांच्या एकजूटीन हे व्हडले डिसिजन जाल्लेले आसा आनी हे GST रिफॉर्म्स जे येयलेले आसा ते आमच्या बारीक लोकांक हो एक व्हडलो म्हाका दिसता तोंडाचेर तेंच्या चेहऱ्यार एक हास्य जे तेंची हॅपिनस दिसपाक लागलेली आसा. भारतीय जनता पार्टीचे गव्हर्मेंटान जो सेंट्रलाक अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीच्या लिडरशिपाच्या अंडर जे काल डिसिजन जाले, हे डिसिजन हे फक्त इतल्याच लागून म्हत्व कित्याक आयज जे हो सरकार आसा तो आमच्या बारीक लोकांक लागून आसा. हेजे वरसून सिद्ध जाल्लेले आसा कालच्या डिसिजनासून. आयज जे डिसिजन घेतले आसा तेजो बिगस्ट जो बेनिफिशियर आसा
ते आमचे डेली एसेन्शियल जे यूज करता, जसे हेअर ऑयल जावं, बाकीचे भायर टूथपेस्ट जावं, असली बारीक बारीक वस्तू जी आसा, जी आमची युटेन्सिल्स जावं, स्विंग मशीन, अशी खुबशी जी डेली एसेन्शियलाक गरज पडटा, तेजो जो पयलीं पर्संटेज GST जे पे करचे पडटाले ते ऑलमोस्ट तुका 18% आसलेले, ते आयज 5%चेर काल डिसिजन जाल्लेलें आसा. सो अशी सगळी जितली GST असलेली 18%, 12% जे डेली एसेन्शियलाक लागतले ते सगळे 5%चेर हाडलेले आसा. आय फील दीस इज वन ऑफ द बिगस्ट गिफ्ट जी दिवाळी म्हणून लोकांक सेलिब्रेट करपाक मेळटली. फुडली चवथ जाता ते आसा, आतां दिवाळीक हे व्हडलो एक बोनसो लोकांक मेळटलो. आनी म्हाका दिसता हेज्या बरोबर तुमकां आनी सरप्रायज जावपा ना, आनी एक बिग कितें तरी आमकां आनी एक बरी न्यूज आयकपाक मेळटली जी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर दिवंक शकता. दीस इज वन पार्ट, बिगस्ट गिफ्ट फॉर द दिवाळी सगळ्या देशाक दिला. तशें आनीकूय कितें येवंक मेळोंक शकता. आमचे दारबांदोडा संजीवनी साखर कारखान्या कडल्या राष्ट्रीय महामार्गार कार आनी स्कुटरी मदीं अपघात जालो. वेगान येवपी स्कुटरीन कारीक धपको दिलो. ह्या अपघातांत स्कुटर चलोवपी जखमी जाल्ल्यान ताका लागसरच्या उपचारा खातीर मडगांवच्या हॉस्पिटलांत भरती केलो. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास चालू आसा. साखर कारखान्याच्या फुडल्या वटेन जो नॅशनल हायवे आसा तेज्या आज सकाळी एक कार दारबांदोडेच्यान उजो तिस्कार वयताली, ते मदींच फुडल्या वटेन एक स्कुटरवालो जो अचानक संजीवनी कारखान्याच्या रस्त्यार भितर घेतले कारणान ताजो धक्को कारीक बसलो आनी तो इंजर्ड जाल्लो आसा. सद्याक फोंडा पुलिसांनी हांगा येवन हांगा पंचनामा केल्लो आसा. त्याच बरोबर जो इंजर्ड आसा गोकुळदास हेका सद्याक अदीक ट्रिटमेंट करपा खातीर मडगांव हॉस्पिसियोन येल्लो आसा. दोनूय गाडयांचे कारीचे तशेंच स्कुटरीचे खूब डॅमेज जाल्ले आसा. ते फोंडा पुलीस आतां पंचनामा करून आतां तेंचे दोनूय सायड रस्त्यार गाडी आशिल्ल्यो त्यो काडलेल्यो आसा. संजीवनीच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नीश च्यारी. फोंड्या मार्केटाच्या इमारतीत आशिल्ल्या वेपाऱ्यांनी नव्या मार्केट प्रकल्पात स्थलांतर करपाक आतां सुरवात केल्या. इमारतीची अवतिकाय जाल्ल्यान पालिकेन मार्केटांतली पयल्या माळ्या वयली दुकानां खाली करपाक लायिल्ली. मात चवथीच्या वेळार स्थलांतर करप शक्य नाशिल्ल्यान वेपाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्याची भेट घेतिल्ली. देखून आतां चवथी उपरांत वेपाऱ्यांनी स्थलांतर करपाक सुरवात केल्या. फोंड्या मार्केटाच्या इमारतीची अवतिकाय जाल्ल्यान पालिकेन मार्केटांतली पयल्या माळयेवयली दुकानां खाली करपाक सांगिल्ली. मात चवथ तोंडार आयिल्ल्यान स्थलांतर करप शक्य नाशिल्ल्यान वेपाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्याची फाटल्या म्हयन्यांत भेट घेतिल्ली. चवथी पयली मार्केट मोडून उडोवचे नात, तशेंच वेपाऱ्यांकूय स्थलांतरीत करचे ना अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान वेपाऱ्यांक दिल्लें. देखून आतां चवथी उपरांत वेपाऱ्यांनी नव्या मार्केट प्रकल्पात स्थलांतर करपाक सुरवात केल्या. तशेंच उरिल्ल्या विक्रेत्यांकूय बेगीनूच स्थलांतरीत करतले खंय. वेपाऱ्यांनी मुख्यमंत्री सावंत, फोंड्या पालिकेचो मुखेल अधिकारी तशेंच नगराध्यक्षाचे आभार मानल्यात. चवथी पयली सीएमाक मेळ्ळें, आमकां नोटीस मारलेली म्युनिसिपालिटीन की तुमी हे करा म्हणून खाली करा म्हणून हांगातले चवथी पयली. आमी मागीर सीएमाक मेळून सीएमाक रिक्वेस्ट केलो की आमची चवथ आमी चवथीक माळ भरला, आमकां चवथी पुरती हांगा रावप बघितलें त्या मार्केटान. म्हणटकूच सीएमान मागीर आमकां सांगलें की आमी शिवकडेन मिटींग घेता आनी सीएमान सकाळी 7 पयली सीएमाक मागीर सांजे वेळी कोणती मिटींग घेतली सीएमा कडेन आनी आमकां सांगलें की सद्याक चवथी पुरती तांकां थंय दवरुया आनी मागीर 2 तारीख जाले की शिफ्ट करुया अशें म्हणून सीएमान सांगलें. आनी तेजी आतां अमलबजावणी चालू आसा. पर्सनरीवाले शिफ्ट जाले, बँगल्सवाले शिफ्ट जाले आनी कपड्यावाले आहा पळय न्हू तांकां अजून अलॉटमेंट मेळोंक ना. एक बिल्डिंगेन आसा सद्या. एक आमची फायल डिएलपी एप्रोवल केल्या की सँक्शन जातकूच आमचो शिफ्टींग चालू जाता. म्युनिसिपालिटी पयली धनगर भितरची ऑफिसर चेअरपर्सन आनी तेंच्यांनी प्रश्नांक लक्ष घातलें आनी आमकां चवथीक ते धंदो करूंक मेळ्ळो. दुसरे कडेन आतां आमी शिफ्ट जाता पळय न्हू तो एक आमचो कायम प्लेस की फॉलो प्लेस. आमी एक रिस्क घेतलें की हांगा येवन आमी धंदो करून दाखयचे ही बिल्डींग चालू जातली. तितून चीफ ऑफिसराकूय मातशें क्रेडीट मेळटा की जेन्ना चीफ ऑफिसर हांगा येयलो पळय न्हू तेणी ही सगळी इनिशिएटीव घेवन आमकां हांगा अलॉटमेंट पर्सनरीवाल्यांक बँकांतवाल्यांक अलॉटमेंट दाखोवन तेणी ती बिल्डींग चालू जाता. जाल्यार सीवर्क करता आमी 2 जागी शिफ्ट केले. सो हांगा तुमकां जागो दिल्लो आसा. आमकां सगळ्यांक 2-2 मिनटां दिता म्हणटा सगळ्यांक 2-2 मिनटां दिता.
मेजरमेंट करून फिश मार्केटाची जी बिल्डींग आशिल्ली ती सामकीच धोकादायक जाल्ली आशिल्ली आनी ताका लागून जे फर्स्ट फ्लोरार जे विक्रेते आशिल्ले एक 50-60 विक्रेते आशिल्ले तांकां दुकानां खाली करून तांकां नवीन प्रोजेक्ट आसात नवीन मार्केट प्रोजेक्टांत शिफ्ट जावपाक तेंच्यांनी फोंडा म्युनिसिपालिटीन ऑर्डर दिल्ली आनी नोटीस दिल्ली त्या प्रमाणे चवथी पयली नोटीस मारलेल्या कारणान विक्रेत्यांनी थंय वचपाक नकार दिले ताका लागून हो प्रश्न घेवन विक्रेते आसा ते मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हेंचे कडेन गेल्ले आनी तेन्ना मुख्यमंत्र्याक तेंच्यांनी आश्वासन दिलें की चवथी नंतर आमी सगळे शिफ्ट जाता आनी त्या प्रमाणे आतां चवथ जाल्ली आसा आनी ह्या विक्रेत्यांनी एक 25-30 विक्रेत्यांनी सद्याक शिफ्टिंग चालू केल्लें आसा त्याच बरोबर बाकीचे जे विक्रेते आसा ते बेगीनूच शिफ्ट जातले अशें तेंचे जे लिडर आसा धारू सावंत तेंच्यांनी सांगलेलें आसा जे फुटपाथार बसतले कपडे विक्रेते तेंचेर कारवाई करची अशी तेंचे डिमांड आसा नाजाल्यार नवीन मार्केट प्रोजेक्टाक कोणूच येवपाना जी दुकानां आतां विक्रेते आतां शिफ्ट जाल्या ते रिस्क घेवन थंय शिफ्ट जाल्या ताका लागून म्युनिसिपालिटीन कॉपरेट करचें अशी तेंची मागणी आसा फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नीश च्यारी हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सुनील जल्मी भोमकार हांची भोमा सरपंच पदाचेर बिनविरोध निवड जाल्ल्यान तांकां उर्बे बरीक परबी. परबी भेटोवपी पंच वांगडी हेर पंचायत कर्मचारी आनी भोमा आडकोन गांवचे ग्रामस्थ. गोमंतकाच्या जोडपालवान सनातन संस्था घेऊन आयल्या सनातन गणेशोत्सव फिल्म चॅलेंज कॉन्टेस्ट. गणपतीच्या पूजेत सनातनाच्यो सात्विक उत्पादनां वापरून व्हिडिओ तयार करात आणि आकर्षक बक्षिसां जिखपाची संद मेळयात. तशेंच आपल्या घरच्या गणपतीची सजावट आणि व्हिडिओ गोमंतक टीव्हीचेर पळयात. स्पर्धे खातीर सनातनाच्यो अटी आणि नियम पाळात. स्पर्धेत भाग घेवपाची निमणी तारीख 7 सप्टेंबर 2025. नोंदणी करपा खातीर QR कोड स्कॅन करात. हांव गोमंतक वाचता. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचता, तुमी बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवागांवांतले गांवांकोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा ती दैनीक म्हायती मेळटा तातूंत ज्ञानाक भर पडटा अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेचें आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयान हेज्या बद्दल खूब प्रेम आनी आवड आसा.
गोमंतक वाचल्याशिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचे तेंच्यांनी बातमी दिवपाक जाता तो पवित्र जो आसा ते सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आहा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक गोमंतक.